सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. आतां आमच्या नांव वसत्या मनशांक आनी पिळगा पिळगांनी आमच्या पुर्वजांक वाखाणुया. थोड्यांनी कसलोच उगडास पर्यान दवरूंक ना. ह्या संवसारांत जिवंक नाशिल्ले भाशेन ते सोंपले, जल्मूंक नाशिल्ले भाशेन ते जियेले आनी तशेंच ताचे फाटल्यान तांची भुरगीं बाळां अशीं जियेलीं. पूण ते मनीस दयाळ उदार काळजाचे आनी तांचे बरे करण्याचेर विसर पडूंक ना. तांचे दायज तांच्या नातवांक पडटलें आनी तांची ग्रेसकाय तांचे सोंसतीक उरतली. तांची सोंसत कोराराक थीर रावली आनी तांकां लागून तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं तांची सोंसत सासनाक तोखतली आनी तांची मोहिमा पालोवना पालवोन वेचिना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भोगतांचे सोबेंत गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश पकून दी. तो आपला राजा म्हूण सियोनाच्या पूत धुवांक आनंदान उलासूं. सबाब सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं, कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडून दिली. सबाब सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जोयतान भोक्त संतोश भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उलास सोडूं. देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करूं. तातूंत तांचे भोगतांक मेळटा सूख आनी वोदवीक. सबाब सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गार. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यांत. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक. हांवें तुमकां नेमल्यांत. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरुसलामांत भितर सरलो आनी देव मंदिरांत गेलो. ताणें सगळे चोतरायेन पळोवन काडले. पूण उशीर जावन गेलो देखून तो 12 जाणांक घेवन बेतानी गेलो. दुसऱ्या दिसा बेतानी तावन येताना ताका भूक लागली. पयस तावन ताणें एक पालेलें अंजिराचें झाड देखलें आनी कितेंय फळ मेळत काय म्हूण तो पळोवंक गेलो. पूण पानां बगोर कांयच ताका मेळ्ळें ना. तर तो अंजिराच्या खाल न्हय आसलो आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हणलें, ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं. आनी तो अशें उलयता ना ताचे शीश आयकताले. आग पावतोच तो देव मंदिरांत गेलो आनी थंय विकत घेताले तांकां भायर घालूंक लागलो. वाटाव दिनारांची मेजां आनी पारवे विकतल्यांची आसनां ताणें उमटून उडयलीं आनी देव मंदिरांतल्यान
कितेंच का हाडूंक व्हरूंक तो दिना जालो. आनी ताणें तांकां शिकोवन दिवन अशें म्हणलें, म्हज्या घराक सगळ्या पोरजांक मागण्याचें घर म्हूण नांव पडटलें. अशें पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा न्हय. पूण तुमी तें चोरांचें दोल केल्या. हे मुखेल याज्ञिकाचे आनी धर्मशास्त्रांचे कानार पडलें आनी कशे भाशेन ताका नाटक करचो काय म्हूण ते सोदताले. पूण ते ताका भियेताले, कित्याक लोक ताचे शिकवणेक लोबडलो. आनी सांज जातूच जेजू आनी ताचे शिश्य शारांतले भायर गेले. दुसरे सकाळी तेवशिल्यान वेताना ते अंजिराचें झाड पाळांत तावन सुकलोलें ताणें देखलें. पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें, पळय राबी, म्हणजे गुरुजी, तुवें शिरापलोलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें. जेजून जाप दिली, देवाचेर बावाट दवरात. हें हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोण आपल्या काळजांत दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटात तें जातलें म्हूण बावाट दवरून हे दोंगराक म्हणटीत, हांगासरलो उठ आनी दर्यांत वच, ते तांचे इसोरी घडटलें. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमी परातून मागशात तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण बावाट दवरात आनी तें तुमचेंच जातलें. आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितलें भोगसात आनी तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी भोगशितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड, म्हजें घर मागण्यांचें घर. नियाळाक आदार. पवित्र सभा आनी देव मंदिर हांचो अर्थ दोन तरेचो. पवित्र सभा म्हणल्यार तरेकवार लोक जंय आपलो धर्म जियेतात आनी धर्माक गोवायकी दितात. देव मंदिर म्हणल्यार सुवात जंय आपल्या धर्माचो लोक आपल्या देवाक भक्तीपणान आनी आत्मिकायेन बोजूंक आनी वाखाणूंक येतात. त्या पासत आपूण देव मंदिरांत भायर कितेंय करतात ते देव मंदिरांत करूंक जायना. देखीक केक कट करप, हॉट ड्रिंक विकप, फुगसांवां, धंदो नाच, बीट शोज आदी असल्यो वस्तू केल्यो म्हणटूच देव मंदिराचो अर्थूच आनी भक्तीपण जिरून वता. पवित्र सभा समाज आनी देव मंदिर कितें ते लोक मागीर घुसपा गोंदळांक सांपडटात. एके फिगोर्जेंत देव मंदिराची भक्ती सांबाळटात जाल्यार दुसरे फिगोर्जेंत कितेंय करूंक परवानगी आसता. जेन्ना आमचो भावाट ओकोंड आसता तेन्ना आमकां कोणाचीच भिरांत लागना, ना म्हूण आमच्या भावाटाक लागोनात. त्यो वस्तूक करूंक लोबडो चिंतनात. भावाटाक साक्षी दितोल्या वस्तू आनी करण्यो आमी करूंक गरजेच्यो. भाग्यवंत मार्सिलियस आनी पेद्रून आपले जिवीत क्रिस्ताच्या मोगा पासत भेटयलें. आपलो भावाट बेश्टो कार्यावळी करूंक न्हय, पूण जेजू खातीर आनी ताचो वावर फुडें व्हरपा खातीर ताणें आपलें रोगत वारयलें. आसात आमी तयार आमचे पवित्र सोबेंत जेजू खातीर मरूंक? वत फकत आमी देव मंदिर आमचे फायद्या पासत आनी कार्यावळ करूंक वेळ सारताव काय? तर आयज आमचो थाराव जावन दी, देव मंदिर मागण्याचें घर कशें सांबाळूंक भावाटान वाडूया.